सगळ्यांत पयली आय वूड लायक टू थँक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक, तशेंच आमचे राज्यसभा MP श्री सदानंद शेठ तानावडे आनी आख्खे आमचे कॅबिनेट कलीग आनी तशेंच आमचे पार्टीचे सगळे ऑफिस बेरर्स, कित्याक आयज जी जबाबदारी आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी सिर्वेज डिपार्टमेंटाची म्हाजेर दिल्लेली आसा आनी आयज तेजो हांवें चार्ज घेतलेलो आसा आनी म्हाका दिसता कितें आयज एक खंय तरी एक इम्पॉर्टंट आनी एक मोठी जबाबदारी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाजेर सोंपयलेली आसा। कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कितें आयज जे सिवेज डिपार्टमेंट आसा हे सदांच जो PWDचो मिनिस्टर आसतालो तोच चेअरमॅन आसतालो आनी ही गेली आतां कितलोसो टायम जालो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेजो चेअरमॅन आसलेलो। बट आयज खंय तरी जे हांव म्हणटा एक इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन सिवेज म्हणटा ती आनी हेजे खुबशे म्हत्व आसा, कित्याक आयज लोकांच्या डेली लायफा मध्ये हेजे इम्पॉर्टन्स आसा आनी ताच्या लागून म्हाका दिसता जी जबाबदारी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिल्लेली आसा म्हाका एक इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन, म्हाका दिसता ते घेवन जो उरलेलो टायम आसा तेजे भितर ताका जस्टीस दिवपाक लागून आनी ते पूर्ण काम करपाक लागून जे पर्यंत म्हाजे कडेन प्रयत्न जातले ते प्रमाणे हांव करतलो। वर सुमार मेळटलो तुमकां मेळोन, सो तुमकां दिसता इतको टायम पुरोच आसतलो? ऑलरेडी सिवेज डिपार्टमेंट हांवें तुमकां सांगीत आसता की ते इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन, एक म्हत्व आसा ते कॉर्पोरेशन, तेजी कामां ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लेली आसा। कित्याक आयज आमी पळयता की आतां म्हाजे कडेन जे एस्टिमेट्स येयलेले आसा जे ऑलरेडी पर्वरी 20 MLDचो वर्क जे आसा STPचे ते स्टार्ट जावपाचे आसा, त्याच प्रमाणे कुर्चरे 5.50 MLDचे तेवूय स्टार्ट जावपाचे आसा, मागीर बांदोरा 15 MLDचे, मागीर कुर्ती 8 MLDचे, मागीर रायबंदर अशे कितले कडेन हे प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट जावपाचे आसा। म्हणजे इन नेक्स्ट 6 मंथा भितर हे सगळे स्टार्ट जावपाचे आसा। सो हेजे पयलींचे कंप्लीट स्टार्ट ऑलरेडी जाल्लेले आसा, थोडे कंप्लीट जाल्लेले आसा। दीस आर द न्यू प्रोजेक्ट जे आमचे स्टार्ट जावपाचे आसा। सो म्हाका दिसता STPचे जे प्लांट्स येवपाचे आसा आनी जे हिसपान मोठो प्रोग्रेस, कित्याक हो एक इम्पॉर्टंट आनी त्याच प्रमाणे हांवूय अपील करता आमच्या आख्ख्या लोकांक, स्पेशली कित्याक बाबा जी कनेक्शन आसा ती कनेक्शनां लोकांनी घेवची म्हणून खुबशे लोक कशे आसा आमचे कनेक्शन घेयनासतना रावता। सो हांव मागता तांकां सगळ्यांनी सिर्वेज कनेक्शन ही घेवची पर्सनली, हांव तांकां सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट करता आनी जाता त्या प्रमाणे म्हाका दिसता इवन टायम शॉर्ट आसलो सुद्दां जाल्यारूय म्हाका दिसता जे कॉर्पोरेशन आनी सपोर्टाचेर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे आनी म्हाजो स्वताचो कॉन्फिडन्साचेर म्हाका दिसता हो थोड्याशा टायमा भितर आमी खुबशीं कामां करून घेतले। इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू आनी खरेंच तुवें सांगलें एक बरो पॉयंट तुवें रेज केलो, बिकॉज वॉट हॅज हॅपन जे न्यू प्रोजेक्ट्स येवपाक लागलेले आसा, स्पेशली आमी हे मेन आमच्या सांकवाल एरियान पळयता जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येयलेले आसा थंयसर तेंच्यांनी अजून पर्यंत सिर्वेजचो तेंचो इश्यूज आसा, जी कनेक्शन बरोबर नासल्या कारणान ते सिर्वेज जे आसा जे टँकरांनी भरून ते धाडटा आनी ते धाडल्या उपरांत ते खंय डंप करता, तुवें म्हटलें अशें ओपन प्लेसीसचेर ओपन स्पेसीचेर हे डंप करपाक लागलेले आसा आनी इट इज अ मेजर चॅलेंज। आनी म्हाका दिसता जे कनेक्ट म्हाजे आसा आनी जे ग्राउंड लेवलारसून हांव काम करून येयलेलो आसा आनी जे ऑर्गनायझेशन आनी बाकीचे जे सगळे म्हाजे वांगडा लोक जे आसा पळय, म्हाका दिसता हे जे विशय चलता पळय ते हांव फायंड आउट करतलो विथ माय कनेक्शन आनी हे खंय तरी बंदी हाडटलो। हेचेर तुका हांव आश्वासन दिता आनी म्हाका दिसता हे जे इल्लिगली जे वेस्ट जे आसा पळय सिवेज जे ओपन स्पेसीचेर सोडटा पळय ते बंद करतलो। कॉर्पोरेशन बिकॉज फाटले जे कॉर्पोरेशन ते बरें आशिल्ले पूण ताका घेवन हितून कितें प्रॉब्लेम सांपडले पळय कशें आसता न्हू केन्ना आतां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन जे केन्नाच खंयचे तुमी पळयलां आसतलें आमदारा कडेन नांवां आसा, म्हाका दिसता कोण एक सुरेश परोलीकर आनी आमचो एक घनश्याम शिरोडकर हे दोग जाण MLA नासले। सुरेश परोलीकर सो जेन्ना जाला तेन्ना तो एक्स मिनिस्टर आसलो, सो तो असो नासलो, बाकीचे सद्दां ते ऑफिसरां कडेन आनी PWD मिनिस्टरा कडेन आसताले। फर्स्ट टायम रिस्पॉन्सिबिलिटीची चीफ मिनिस्टरान म्हाजेर विश्वास धरून म्हाजेर दिल्लेले आसा आनी म्हाका हांव तुमकां इतलेंच तुमकां सांगपाक सोदता पूर्ण खात्रीन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव पार करतलो। कित्याक आयज कशें आसा हे डिपार्टमेंटाच्या भितर काम करपाक गेले जाल्यार खूब काम आसा,
इट्स अ वास्ट कितें सिवेज म्हणटा ती इम्पॉर्टंट आमी कडेन ईच एंड म्हणजे डेली लायफान कशें आमकां जे उदकाची लायटीची जी गरज पडटा पळय त्याच प्रमाणे सिवेजीक लागून खूब लोकांक त्रास जाता आनी हेजे प्रॉपर कनेक्शन ऑल ओव्हर गोवा केलें न्हू जाल्यार म्हाका दिसता आनी आयज आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीन सुद्दां हेजेर चड भर दिल्लो आसा सो सिवेज कनेक्शन ऑल ओव्हर इंडिया हें करचें म्हणून सो म्हाका दिसता जी जबाबदारी म्हाका दिल्लेली आसा ती जबाबदारी हांवें घेतलेली आसा आनी हांव निक्के हें पूर्ण करतलो तर तुमकां मिनिस्ट्रीचे हे आशिल्ले आस आशिल्ली ते मेळून तुमकां आतां महामंडळ तुमी हेज्यान खरेंच हॅपी आहा पळय म्हाजे फेसाचेर दिसना हॅपी आसा म्हणून ना ना कशें आसा बिकॉज ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचें डिसिजन आसा सो आय वॉज बीन कन्सिडर फॉर दॅट सो आयज ते काही कारणां लागून वयर सकयल कितें जालां म्हणून ते जावना बट ते जावना म्हणून अशें ना कितें बाबा आयज जी इम्पॉर्टंट एक कॉर्पोरेशन म्हाका दिल्लेलें आसा सो थंय तरी न्याय दिवपाचो प्रयत्न म्हाजो चालू आसतलो फुडें मिनिस्ट्री मेळपाची ना मेळपाची हे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिसायड करतलो आनी चीफ मिनिस्टर वील टेक द रायट डिसिजन एट द रायट टायम आनी आयज जी जबाबदारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हाका दिल्लेली आसा एज अ सिवेज कॉर्पोरेशन चेअरमॅन हांवें ती एक्सेप्ट केल्लेली आसा आनी म्हाका दिसता हेजे आतां परफॉर्मन्स म्हाका दाखोवचें पडटलें इफ आय डोंट परफॉर्म देन आय वील बी अ फेलियर सो माय रायट नाव माय ड्युटी इज टू परफॉर्म आनी हांव परफॉर्म केल्या उपरांतूच आय मेट गेट अ बिगर थिंग परफॉर्म केल्यार फुडें मिनिस्टर मेळूंक शकता हॅव यू टेकन दीस बिकॉज अशें आयकलां तुज्या तोंडार असो येता बिकॉज अशें आयकलां पीडब्ल्यूडीचो अर्द बजेट वो म्हणून ताका लागून पण म्हाका एक्झॅक्टली कांय खबर ना तुका सो आयज कितें जालें सिवेज डिपार्टमेंट तुमकां सांगपाक सिवेज डिपार्टमेंट जी आसलेली ती आमची पयली पीडब्ल्यूडीन आसलेली आतां ती सेपरेट केल्ली आसा आनी इट इज कम अंडर फायनान्स सो आतां फायनान्साच्या भितर येयलेली आसा आतां इवन जो स्टाफ आसा जो पयली पीडब्ल्यूडीचो आसलेलो तो आतां सिवेज डिपार्टमेंटान घेतलेलो आसा तेजे अंडर ते केल्लेले आसा सो हेजेर बाकीची जे डिटेलान आसा तेजेर हांव स्टडी करतलो बट इतलेंच तुमकां सांगपाक सोदता हे जे कॉर्पोरेशनाक न्याय दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा सर ह्या कॉर्पोरेशनाचो बजेट इयरली बजेट आफ्टर 500 to 600 तर तुमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीत कितें आहा तेज्या सो आताच पर्यंत म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून अशें कांय ना तेजे भितर सो हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची कितें कितें कामां पेंडींग आसा तेजे भितर हांव बजेट तेजे भितर हाडटलो आनी म्हाका तुमी जे म्हणटा बजेट कितें आसा तें म्हाका एक्झॅक्टली फायंड आउट करता अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज कितें आसा तर 200 crores कितें तेजो हे आसा बजेट आसा इयरली सो आतां फुडलो बजेट येतलो मार्चान तेन्ना मागीर आमी पळोवया तेजो कितें आसा आनी मॅक्सिमम बजेट कितलो आसूं मॅक्सिमम जी कापय इट इज नॉट नेसेसरी आमचो फक्त गोवा ताका सेंट्रलाची खुबशी स्किमी आसा आनी बजेटूय आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फॉर दीस डिपार्टमेंट सिवेज डिपार्टमेंट सो तेजो मॅक्सिमम युटिलायज करून जर लोकांचे फायद्याक लागून करूंक शकता जाल्यार म्हाका दिसता हे करून घेवपाचें आनी जाता तितलें हांव सगळ्या आमदारांकूय रिक्वेस्ट करपाक सोदता की बाबा जी जे इश्यूज पेंडींग आसा रिगार्डींग सिवेज आपल्या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंच्यांनी सगळ्यांनी प्रपोजल दिवचो आनी बेगीनच्या बेगीन इलेक्शनाच्या पयलीं आमी लोकांक तेजो मॅक्सिमम बेनिफीट दिवपाचो प्रयत्न करता one more thing is that as we go to elections, this is the final phase मिळाल्या पासून जाता and as a chairman it will also see your performance and all. So हे कितलं important जातालें because फुडें आनीक corporation ministry खूब जाणार. So how important as far as your election perspective Murmugao the day I have become the MLA, as far as my performance is concerned, yes, I have performed. माझे परफॉर्मन्स हांवें ट्राय केलेलो आसा कितें मॅक्सिमम जे करूंक शकता ते हांव करपाक वेन इट कम्स टू द पार्टी लेवल पार्टीचे जे प्रोग्राम्स आसा बाकीचे आसा तेजेर ऑल्सो आमी 100% आमी दिल्लेले आसा सेम वे ही जी जबाबदारी घेतलेली आसा कॉर्पोरेशनाची 100% हांव ही जी परफॉर्मन्स म्हाजे दितलो आनी तुमकां एक 6 म्हयन्या उपरांत तुमकांय कळटलें बाबा जे परफॉर्मन्स हांवें केला काय ना ही तिनूय ही जी आमची पर्वरीचो आसा 20 MLD सोकोरचो जातलो वर्क ऑफ STP एंड ट्रंक मेन इज इन प्रोग्रेस तो ऑलमोस्ट आतां नदर 3 महिन्या भितर आमी ते काम स्टार्ट करतले पणजेचे आसा पळय न्हू रायबंदरचे आसा कुर्ती आसा उंदीर आसा बांदोडा पर्वरी आसा आनी आमचे कुर्चेरेम आसा पाटोच्यो हेजे भितर ना सध्या ओके हेच्या भितर ह्या लिस्टा भितर ना सो बाकीचे हय पाटेचेर आसा कित्याक हांव म्हाका पळय वॉट एवर सांगल्यार सारकें आसा कित्याक पाटेचेर आमी सांजचो गेलो सुद्दां थंयचो तो वास येता
सो आय Art and culture-कडे सारखं. आर्ट अँड कल्चराकडे जाऊन ते फुल एरियाकूच पळोवपाक इन्स्पेक्शन गेले करता ते सुद्धा हांव इन्स्पेक्शन विदीन नेक्स्ट वीक हांव ते करून घेता नाही, पण आता ते वास येतात हय तेजेच म्हणटा विदीन अ वीक हांव ते इन्स्पेक्शन करून घेता न्हू विदीन अ वीक पिरियड ते इन्स्पेक्शन कित्याक हांवें स्वता एक्सपिरियन्स केलेले आसा कित्याक हांव तेन्ना गेलो तेन्ना हांव ते खंय कोणाक तरी मेळपाक गेलो ताका विचारलें बाबा वास कित्याक येता काय म्हणून इतलो सो आय डोंट नो द रिजन कितें आसा सो आय विल ट्राय टू ते इन्स्पेक्शन करून फायंड आउट डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरच्या काहीच करणार आयज घेतला चार्ज तुवें घेतला आयज घेतला चार्ज विदीन हांवें तुका सांगलें एका विका भितर तो इश्यू कितें आसा तो हांव इन्स्पेक्शन करून हांव सॉर्ट आउट करून घेता ना कोणेन तरी इनिशिएटीव्ह घेवची पडटा न्हू